गोंयांत कोळशाच्या येरादारीक आपणे सदांच विरोध केला. यान फुडें म्हजो ताका विरोध आसतलोच. कोळसो येरादारी जायत जाल्यार सैमाचो इबाड जातलो अशें मत कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी व्यक्त केलां. तशेंच गोंयांत गवळी वखदांचो वेवहार पातळटा तांचेर नियंत्रण हाडप म्हत्वाचें अशें आलेक्स म्हणटा. कोर्स नाक म्हण ते एजिटेशनान हांव वन ऑफ द फर्स्ट फेलोज. एजिटेट करपाक ही आमकां कोर्स नाक. आज पासून म्हजें स्टँड सेम आहा आनी हे पळय आतां काल रेजोल्युशन जालां असेंब्लीन. इट इज पार्ट ऑफ देअर ड्युटी, दे हॅव टू डू इट. आनी तेच भाशेन आनीक इश्यू म्हणटा ड्रग्साचेर सारको ऑफेन. ड्रग्स म्हणजे सारकें बंद जावपाक जाय. ड्रग्स बंद जायना जाल्यार एटलिस्ट तेजेर फ्रिडम जावपाक जायना ताका. इट शूड नॉट बी अ ड्रग मार्केट म्हणटा तें कितें करपाक. सो हांव सदांच सांगता की जे भाशेन रेट मारता ते भाशेन पडटा की म्हणून कितलें आहा तें वॉट इज द लेवल ऑफ ड्रग सिट्युएशन जे भाशेन रेट मारता म्हणजे सांबाळचे भाशेन. सो आय फील दॅट वी आर विथ आवर ड्युटी टू प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ गोंयकारांचो इन असेंब्ली, वीच वी आर डुईंग.